तुम्ही रस्त्यार येवपाचे खरंच ना रे बाबा. भया तुम्ही हे आंदोलन करून तो सापडता ना चला. नाव म्हजे अमरेश कामती यात्रा नाचता हांव फामाद जाला मी मेगरी करून गोंयचे साबार गांव ज्युपिटर घेवन भोंवता वास्को पेडणे पासून जावं पेट्रोल मारूंक गेला म्हजे पडो माल दिसांव इलेक्ट्रीक बायक घे म्हणून फोर्स कोता आंटी आंटी तांटी आम्ही तुम्हाला शोधता रे. गौतम तो माझ्या बरोबर असलो. नाव म्हजे अमरेश कामती यात्रा नाचता हांव फामाद जाला मी मेगरी करून गोंयचे साबार गांव ज्युपिटर घेवन भोंवता वास्को पेडणे पासून जावं पेट्रोल मारूंक गेला म्हजे पडो माल दिसांव इलेक्ट्रीक बायक घे म्हणून फोर्स कोता आंटी आंटी तांटी. हॅलो कोण डॉक्टर डॉक्टर साहेब किती झाले किती मिनिट हो पयलो शो तुमच्या गांवान तुम्ही सोंसणीकाय घेवन हो म्हजो शो आणि हिंदू क्रिस्ताव मुस्लिम सगळे मोगान आसले मोगल्याक लागून बायले मुरी सातां गोंयांक घुसले वसले वास्को आमच्या देवाक तासले गौतम कांतराव ते गाठी गोंया येवन मुद्र्याच्या पुस्तात पोसले. आम्ही तुझं खूप करतात आणि तुका लाईक करतात.
गुंडाराज मोगाळ तियात्र पळयणार हांव पास्कवाल दे चिकाली मोगाच्यान तुमी सगळे जाण आसतले म्हजो नवो तियात्र सुरू जाला जुनाच्या म्हयन्यांत हांव तियात्राचें नांव गुंडाराज ह्या तियात्राचे ऑलरेडी 8 शो जाले आख्ख्या गोंयभर आनी आतां आमी दाखोवंक येयल्यात आमचो गुंडाराज तियात्र कांदोली गांवांत गुंडाराज हो तियात्र जातलो कांदोली गांवांत 1 तारखेर ऑगस्टाचे म्हणजे फाल्यां शेनवारा दीस फाल्यां 7:30 कांदोलीन दांडो हॉल हांगा म्हजो तियात्र गुंडाराज आमी गाजयतले मोगाच्यान ही बरी संदी आमच्या कांदोली गांवच्या लोकांक तशेंच कालांगूट आरपोरा बागा सालिगांव पार्रा पिलेन नेरूल हे जे गांव जे लागीं आसा तांकां ही बरी संदी हो आमचो तियात्र येवन पळोवपाक मोगाच्यान हो तियात्र आख्खो गोंयभर गाजलेलो आसा आनी आमी आयल्या तुमच्या बाद्देजान दाखोवंक म्हापशां दाखयल्या उपरांत आतां आमी परतून येता कांदोली जावन आसा एक जागो ज्या जाग्यार लोक सारको तियात्रांक वाकाणटा मोगाच्यान येयात हो तियात्र पळयात कित्याक हो तियात्र हांवें बरयला आमच्या गोंयचे वयर जें कितें गोंय वायट घडटा तें सगळें आमच्या तियात्रान दाखयलां आनी चड करून दाखयला आमी स्टोरी आमच्या एक्टिविस्टाची जे एक्टिविस्ट आमचे गोंयचे जे वावुरतात आमचे गोंय सांबाळूंक तांचे हांवें सगळें दाखयलां आनी ते कशें तांच्या जिवितांत घडामोडयो जाता पळय ते हे सगळें म्हणजे तियात्रान दाखयलात आनी हातूंत भाग घेतात आमचे लायव्ह एक्टिविस्ट जशे आमचो फामाद एक्टिविस्ट शंकर पणजी तसोच आमचो दुसरो फामाद एक्टिविस्ट एंटन डिसिल्वा आनी आमचे सावंड्डे सांगेचे तिसरे फामाद एक्टिविस्ट उशा नायक हांच्यांनी हो तियात्र सारको वायब्रंट केला आनी आमचे सगळे गोंयचे मुड्डे ह्या तियात्रान दाखयल्या तशेंच मोगाच्यान म्हजे आर्टिस्ट आसात तांच्यानी हो तियात्र सारको फुलयला तांचे सारको उंचल्या पांवड्यार पावयला तशेंच म्हजे सिंगर आसात जसो एडवीन डिकोस जुजे मास्कारेनास बाबा अमरेश कामत म्हणनाका आनी दुसरे म्हजे सिंगर आसा बाजिलियो बाब तशेंच म्हजे एक्टर आसात खोडेगांव सिनियर एक्टर जुस्तियान बाब आनी आमचे डॅनी म्हणनाकाय आमचो आगोस्तीन म्हणनाकाय एफिफानियो म्हणनाकाय आनी आमचे जायते जाण तशेंच म्हजी एक्ट्रेस जशे सारा स्कायला रेशल आनी सगळीं तशेंच म्हजी कॉमेडियन लिनो म्हणनाकाय कॉमेडियन आमचे सिजल म्हणनाकाय कॉमेडियन आमचो बाब डॅन्स्टर म्हणनाकाय कॉमेडियन पॉबरी हांच्यांनी गाजयला तशेंच म्हज्यान कशें विसरोंक जाता आमचे म्युजिशियन आमचे म्युजीक लीड करता बाब प्रणय ट्रम्पेटा तशेंच बाय रुफी सॅक्साफोन घेवन तसोच आमचो क्लिंटन द किंग ऑफ द आमचो ऑर्गन म्हणटा तो आमचो बाब क्लिंटन आनी तसोच आमचो बेस गिटारिस्ट फ्रँको आनी आमचो आउटस्टँडींग ड्रामर बाब आब्दोनियाचो सोयरो बाब मॅग्नी तशेंच लायटींग केलां खोडेगांत आमचे बाब गॉडवीन हाणें मोगाच्यान येयात हो तियात्र पळयात हो तियात्र तुमकां सारको लायक जातलो बार्देसकारांनो उगडास धरात हो तियात्र जातलो फाल्यां 1 तारीख ऑगस्टाचे शेनवार सांजेच्या 7:30 वाजता कांदोलीम दांडो हॉल हातून तर येवन पळयात म्हजो तियात्र गुंडाराज.